नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीत तुमच्या येवकार. सद्याक 2024 हे आता सोंपपाक पावला आनी 2025 कशें आसतलें हाजे सगळ्याक वेध लागिल्ले आसात आनी हाजे हातूंत 2024 वेगवेगळ्या हातूंतल्यान गेले कशें हे सगळ्याक जाणा जावन घेवपाची उमेद आसा आनी आमचे हाची तेच खातीर आमी आपयल्यात राजाराव बाब ग्रासियास. तर येवकार तुका आनी म्हाका दिसता तुजी इतलो बरो नियर एंडर कोणूच डिस्क्रायब करपाक शकता. पयलो डायरेक्ट तुजे सारको पयलो एटॅकूच तुजेर करता स्टार्ट. ह्या फावटी तुगे आमगेले आदोगाद म्हणटात तेच मातशें इन 2024 मातशें आयल्या काय म्हणून कितें आमगेले इन क्लाउडाक आसा तशें आसा काय म्हणून कित्याक हांव सांगता तें आयकय. आमचो पालेकार अमित पालेकार ही हॅज बीन चार्जशीटेड. ही हॅज बीन नाव समन्ड इन दॅट वन केस. मागीर आनीक केला मागीर तुगेले लॉ मिनिस्टरान तर इतलें हें केलां की आदोगाद म्हणटा ते हातूंत भितर लँड ग्रॅबाक आनी हातूंत भितर सामकें इनवॉल्व आसा म्हूण. सो दीस इज वॉट यू फील दॅट एक तेंपार आदोगाद म्हळ्यार सारको दोतोर हो हें आशिल्लो. आतां ह्या हातूंतल्यान कित्याक जाला काय म्हणून आमचो सुशांत कितें जाता जाण मरे तें चेंज जाता ते भाशेन सिस्टमूय चेंज जाता. एडवोकेट हांव पळय जॉयन जालां प्रॅक्टिसाक इन 1979. तेन्ना संवसार सॉफ्ट आसलो आनीक आदवोगादांकूय रेस्पेद आसलो आनी आदवोगादूय रेस्पेदान काम करताले. आतां कितें जालां आतां सगळीच सिस्टम सगळीच नॉट जस्ट एडवोकेट्स डॉक्टर्स ऑल्सो सगळे मास जाला. मास म्हणजे आतां आदवोगाद जावपा व्हडली डिफिकल्टी ना. तूं कॉलेज जाल्या तुका 50% मार्क्स 12th पडले यू कॅन एप्लाय तूं जॉयन जाता आनी मागीर 5 वर्सांनी तुका डिग्री मेळटा. आनी सगळ्यांकूय लॉ जॉयन जाले. एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू मेक मनी. पयशे करपाक जाय. सो पयशे करपाक जाय म्हणटकूच मागीर तें कांयच्या कांय चलता. आमी कितें एडवोकेसी येयले आमी एज अ प्रोफेशन. आतां एज अ प्रोफेशन ना. आतां सगळे आदवोगाद तुका हिंगा थिंगा थिंगा तें आतां तूं सांगत तें कोण तो लॉ मिनिस्टर म्हणलो कोण तो आलेश चिकेरान सांगला. नाव तें फंक्शन हेजें एसोसिएशनाचें आमकां एसोसिएशनाक बार रूम दिलें आनी थिंगा आलेश ओपनली सांगता की आदवोगाद आनीक सब रेजिस्ट्रार्स ऑफीस भितूर आहाय म्हणून टू मॅनिपुलेट. आनी प्रेसिडेंट ऑफ आवर एसोसिएशन थिंगा बसून आसा आनी तो तेजेर कांय म्हणा. इम्प्लिकेशन कितें तूं म्हाका तुवें प्रेसिडेंट हांव आसतना की आदवोगाद अशें करताय म्हणून हांव जाप काडना जाल्यार इम्प्लिकेशन इज कितें जाल्यार आहा तितून तूं एडमीट जालें ना. आय शूड हॅव स्टूड अप एंड सेड सो म्हाका जाल्यार दिसता की येस एडवोकेट्स आर इन पुअर लायट बिकॉज आवर एसोसिएशन प्रेसिडेंटाक मुखार तेणें आलेश चिकेरान म्हणलें आनी तेणें जापू काडूं ना आनी वयल्यान ताडी मारल्यो थोड्यांनी. It looks improper for me that advocate should be accused. Or they are admitting the facts. See, practically speaking, हांव एसोसिएशन धापाट सांगता अरे बाबा कितें चलता ते सब रेजिस्ट्रार ऑफिसांत दे सिटी सर्वे ऑफिसांत जावं पुलीस स्टेशनाक तितून आतां फिक्स्ड एडवोकेट बसून आहाय. तूं एडवोकेट आयलो एजंट जाले. एडवोकेट न्ही दे हॅव बिकम एजंट. पुलीस स्टेशनांत बेल दिवपाचें काय ना म्हणटा ते एक्झॅक्टली. मागीर सब रेजिस्ट्रारांतूय जावं सर्वे ऑफ म्युटेशन बट सगळ्याक आतां आदवोगाद दलाल जाले. जायते नॉट ऑल देर आर स्टील गुड लॉयर्स बट देर आर मेनी आतां फकत ती थिंगा पयशे लावप एकादेकान काम करप तें आदवोगादान काम न्ही. पूण आतां तें जालां कितें करया कितें न्यू एडवोकेट बी येता तांकां बेगीन पयशे जाय ते ह्यो धंदो करतात. हय. सो तुका एक दिसता की पयलेच सगळें आमचें सोशल फॅब्रिकूच आतां एक डावन जाल्लें आसा किंवा हें जालां अशें दिसता तुका? दिसता न्ही आहा न्ही तें दिसता कित्याक आय मीन इट्स नॉट डजंट सीम इट इज एश जालां. एक तुका आतां एक एग्जांपल दिया. फाटीं कितें तें जॉब रिक्रुटमेंट कितें जालो. आतां लोकांन कितें केलें एक हांव कोण एकलो गेलो तेणें सांगलें आपूण सर्वीस दिता. सो सर्वीस दिता म्हूण कितले 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ताका दिले. गव्हर्मेंट सर्वीस दिता आपूण एजंट गव्हर्मेंट आलो. आतां हितून दोनूय आहा. एक तो गोड एजंट फ्रॉड जायत ना जायत पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट लोक पळय आसा ते लोक बिलीव करता पयशे दिल्यार सर्वीस मेळटा म्हणून. दॅट मीन्स सिस्टम इज पीपल आर कन्विन्स लोक कन्विन्स जाला की सिस्टम पयशे दिना जाल्यार जॉब मेळना न्ही नाल्यार कित्याक पयशे दितलो तूं खबर आहा पयशे दिवप रॉंग म्हूण आनी तूं पयशे दिवन जॉब गेलो मागीर करप्शन चलता म्हणटा. सो यू कांट एक्सप्लेन दीस. मुगे भाशेन आमचें आतां सिस्टम इज गॉन सो करप्ट that people know expect that without payment of money तुका सर्वीस मेळना.
ते पासून त्या सगळ्या लोकांनी पयशे दिले आनी सिरीस मॅन आनी त्यात नांवाज केला. अदरवायज मुज बगले कोण येयलो बाबा तुगे चले आपूण सिरीस दिता एक पुलीस इन्स्पेक्टर आपणाक 50 लाख दी हांव जाल्यार हांव स्ट्रेट अवे कंप्लेन घातालो पुलिसांक. पूण इतले लोकांक पयशे दिले न्ही सो आमचो लोक पयलो डिझॉनस्ट आनी लोक डिझॉनस्ट आहा तितली सिस्टम डिझॉनस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम लोक परत डिझॉनस्ट जाला. सी पयले लोक डिझॉनस्ट नासलो से 25-30 इयर्स बॅक. हें आतां जालां. म्हाका दिसता हें पॉलिटिशियनान केलां पयशे घेवन लायले आनी लोक मागीर दिवपा लागला. कळना तुका इम्युनिटी वाडल्या इम्युनिटी वाडल्या. आनी दुसरी चोय आतां हें पळय आहा ऑफेन्स रजिस्टर जाली पयशे गेले म्हण ते इन्वेस्टिगेट कोण कोता पुलीस ऑफिसर्स. तिनले एटलीस्ट 20% पुलीस ऑफिसर पयशे दिवन जाले आसतले ऑफिसर. सो वॉट वील दे इन्वेस्टिगेट. अरे ऑफिसर तो पयशे दिवन ऑफिसर जाले कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट कितें करतले कॉन्सियन्साचें बसना न्ही तें आमी तेच करून जालें. सो दोतोर हे तुका जर पळयलें जाल्यार ह्याच कॉन्टेस्टाक पळयलें जाल्यार 2024 हाव यू वील डिस्क्रायब वीथ दीस कॉन्टेस्ट. नो सी दिस political involvement of politicians in crimes and करेक्ट. कितें आहा आतां आम एन एक्टिविस्ट फॉर 40 years 45 years भुरगोसून पळय थिंगा आमी केस्तांव करप आनी आमची केस्तांव आसूं थिंगा सरकार आहा तेंकां करप. म्हणजे तेंपाक मोस्ट ऑफ माय यंगर डेज सरकार वॉज काँग्रेस. MGP आहा तेन्ना भुरगो तितलो हांव एक्टिविजम ना. काँग्रेस पळय येयला पावरान तेन्नासून आमी एक्टिविजम आनी आमचें एक्टिविजम एगेन्स्ट काँग्रेस कित्याक रॉंग दीस पडले आमी उबे रावताले. आनी आतां म्हण तूं इन द लास्ट 10-15 years BJP येयले आनी नाव आमकां कंपेर करपा मेळटा. हांव काँग्रेसाचे विरुद्ध बिकॉज काँग्रेस एसोसिएशन चलता म्हण आनी काँग्रेसान हे पड मानावळ बसयना तेजे लागून हे BJP येयले बिकॉज काँग्रेस वॉज करप्ट. पीपल हॅव इलेक्टेड अ गव्हर्मेंट ते करप्शन काबार करपाक. पूण हे तेंच्या चड करप्ट जाले आतां. फकत हे हांव हें करता की काँग्रेस करप्शन बी म्हण तूं मागीर सेकंड हे आयला. पयलीं जेन्ना काँग्रेस हे जालें आनी लुइजिनाचो सरकार आशिल्लो तो वडोवन सार्दीन रिबेलेशन जावन विथ हेल्प ऑफ BJP फर्स्ट सरकार केलें आनी दॅट वॉज फर्स्ट टायम BJP एंटर्ड इन द आमचे हातूंत भितर. सो हे बी मागीर पयलीं म्हाका दिसता की दॅट तुगेले इगोज आनी हे इतले वाडिल्ले ताका लागून ते स्प्लीट जाले. सो ताजेर कितें म्हणटा तूं. सी इगोस म्हण कितें जालें मरे हे काँग्रेसान पॉलिटिशियन पळय आहा ते समजता आपूण लिडर म्हूण पूण तांकां सगल्यांक 2 पयशा मनशांक काँग्रेसान लिडर केल्ले. हांव तुका एग्जाम्पल दिता. लुइजीन फालेर मायनस काँग्रेस तो थिंगा हितून जुवार हे क्लार्क म्हूण आसतालो त्या काँग्रेसान ती तिकेट दिली तो लिडर जालो. सार्दीन एक स्कूल टिचर आसतालो बूक घेवन रातीको वाचतालो सकाळच्यान भुरग्यांक शिकयता आसलो. ते लिडर जाले काँग्रेसा लागून. आलेश तिकेट काँग्रेस तिकेट दिना जाल्यार ताका कोण हायनासलो ताका कांय एक्टिविजम नासलें तो बिझनेस घेवन बसता आसलो. हे सगळे लिडर जातरी तेंचे तकले मारले. ते मागीर समजता आपूण लिडर म्हूण आनी काँग्रेस लिडर न्ही म्हूण. समजेल तूं. ना सार्दिनान म्हणलां न्ही आय डू नॉट केअर हाय कमांड दॅट इज आय कमांड. एक्झॅक्टली. सो तेंचे तकलेक मारलां बोल्ले ते बोल्लोले सगळे म्हणजे पावरां येयले पयशे केले मागीर ते बोल्ले पॉलिटिकल. आनी तूं गुन्यांव काँग्रेसाचो यू सी ए पॉलिटिकल पार्टी पळय आसा तेणी सगळें काम पळय कितें कोता गांवांत डेव्हलपमेंट वर्क दे शूड हॅव डन इट थ्रू द पार्टी ऑफिस. म्हणजे आतां हिंगा पार्टी ऑफिस आहा तेणी बाबा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी पार्टी वर्कर्सांक सांगलें बाबा आमकां हिंगा रस्तो जाय तो पार्टी ऑफिसान सँक्शन कोन्न काम करपा जाय आसलें. नॉट द MLA कितें कोता सगळें आपूण केलें म्हणटा क्रेडीट आपणाक घेता पार्टी क्रेडीट ना. दॅट इज वेर काँग्रेस हॅज फेल. तुमचे पार्टी मरे तुमी वर्करांक घेवन डिसायड करे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाय वॉटर कनेक्शन जाय इलेक्ट्रिसिटी जाय आनी पार्टी एनावन्स कर सगळें प्रेस कर बाबा आमच्या गांवांत आमची पार्टी हें करता आमचो मुखार वयता आमदार म्हूण. तेन्ना सगळें ताऱ्या पडटालें. तेणें एकल्या आमदाराक दिलां सार्दीन पेज उलयता आपूण केलें म्हणटा लुइजीन आपूण केलें म्हणटा सगळें हांवें रस्तो केला हांवें तें केलां. अरे तुमी हूंय गव्हर्मेंटान केलें न्ही आनी गव्हर्मेंट काँग्रेस चलयता न्ही काँग्रेस गॅस नो क्रेडीट. ऑन द अदर हँड म्हाका दिसता BJP मातशें त्याच कामाक ते पार्टी गेले कितें जाल्यार वर्करांक किंमत आहा ते कितें पार्टी नांवान चलता काँग्रेसा पार्टी नांवान चलना. ते लिडर मागीर जाले आपूण आनी ते भायर गेले तेंचे बरोबर वर्कर वयताय बिकॉज दे बिकम वर्कर्स ऑफ द लिडर्स नॉट ऑफ द पार्टी. सो कंपेर केल्यार तुजे कोण बरो BJP बरी काय काँग्रेस बरी.
सी बरें म्हण कितें आहा काँग्रेसा तेंपाक हे भाशेन सारकें ब्लेटंट करप्शन नासलें आनी तेन्ना तांकां काँग्रेस ओपोज करपाक आमी आहले वी वर पीपल हू ओपोज काँग्रेस आनी करूं मेळनासलें मार्क्स स्कॅन्डल म्हूण केलें साडज्यान कितलो लोक रस्त्यार भायर सरलो सगळें पचकून उडोवना लोक भायर सरतालो लोक रोखडो येतालो झगडूंक ते काँग्रेस जावं कोणू जावं पीपल इज टू कम एंड फायट आतां कितें जालां कोणू भायर सरपाक तयार ना सगळो लोक आतां पयशे दिवन काम करपाक भोंवता आमी कित्याक झगडटले पयशे दिल्यार काम जाता सो ताका लागून म्हणटा हांव 2024 हय हे जॉब स्कॅम जाले आनी कितें जालें आनी कितें जालें आनी तूं म्हणटा तसो लोकूय रस्त्यार येवना ना. आनीक मेन म्हणटा ओपोजिशनूय ज्या तरेन तो इश्यू घेवपाक आशिल्लो ओपोजिशनूय घेवंक ऑपोजिशन नाच न्ही सी काँग्रेस मरे ते कितें जालां इतली ते पावर आहले तांकां ऑपोजिशना रोल खबर ना कळ्ळें तुका तेंगे एक काँग्रेसा लिडर आतां रस्त्यार येवपाक तयार ना लोकांचे बीजेपी तुका पारीकार कितकोन पावर आयलो काँग्रेस पावर आसा पारीकार दिसभर रस्त्यार मरे कितें कितें एजिटेशन घेवन येतालो तुवें आतां काँग्रेसा कोणाक चोयला बायलान येता तो काँग्रेसाक सोड बाकीचे कोण दिश्टी पडना बाकी म्हूण कितें आनी पार्टी कोणा आप आहाय हय ते बिस्ते बारके 2 पयशां पार्टी पूण तो वेन्झी म्हणटा तो कितें कोता हय वेन्झी वेगळे एक्टीव ऑन द ग्राउंड मॅन आय हियर हिम आय सी या कोत कितें काँग्रेसा कोण दाखय तूं कोणू लिडर रस्त्यार कितें कोता हय सो काँग्रेस डज नॉट हॅव दॅट लिडरशीप which can come out on the street and bring people out. सो तेच म्हणटा हांव तुगेले आतां 2024 पॉलिटिकल हे तूं जर डिस्क्रायब करपाक जाल्यार तूं कसो करतलो काय म्हणून सी पॉलिटिकल म्हाका हिंगा आतां काँग्रेसाचो एक बरो पावरफूल लिडर सी पार्टी इलेक्शनां लीड करपाक एक बरो पावरफूल लिडर आसपाक जाय कळ्ळें तुका काँग्रेसांत आतां म्हाका तेश कोन्न एक बरो पावरफूल लिडर दिश्टी पडना सगळे सॉफ्टी आतां एकूच ऑपोजिशना लिडर कितें आवाज कोता तो विजय बट इज नॉट इन द काँग्रेस मुखार आसतलो ना तो म्हाका खबर ना बट यू नीड सम रफ टफ फेलो लायक विजय नो सॉफ्टीन जायना न्ही तें ओके पूण इन 2025 यू सी दॅट समबडी लायक अशें एक कॉम्बिनेशन जावन काँग्रेस परत वयर येतली अशें किंवा काँग्रेसूच न्ही आय मीन ओपोजिशन स्ट्रॉंग ओपोजिशन जातलें अशें दिसता तुका इन 25 एज ऑफ नाव कांय दिसना एज ऑफ नाव म्हाका दिसता इसलीच आतां चलती भाजी पुरीची कांय ना तितून ओके कळ्ळें तुका बिश्टें वचपाचें बोवाळ करपाची येवपाची मासिव पॉप्युलर एजिटेशन्स आर रिक्वायर्ड लोकांक रस्त्यार हाडपा जाय कळ्ळें तुका हजारांनी लोकांक रस्त्यार हाडपा जाय आमी एक 20 years बॅक हाडटा ते भाशेन आतां कोण रस्त्यार हाडना काँग्रेसाक आनी जावं आपा लेगून कॅपेसिटी ना लोकांक रस्त्यार हाडून इश्यू वयर काडपाक पूण तुका म्हणटा तूं कोण आमी ओपोजिशन लोकां हाडनात ओपोजिशन लोकां हाडनात तुका दिसता की लोक येतले म्हणून कोंकणी एजिटेशना वेळार लोक आपूण जावन आयिल्ले आतां येदो व्हडलो तुगे तो आमचो रोमीचो इश्यू जाल्लो आहा लोक कोण आयिल्ले दिश्टी पडना सी रोमी स्क्रिप्टार लोक येवपाक रोमी रोखुना आतां गोंयांत ते लंडन स्विडन पावले सगळे सो रोमी स्क्रिप्टाक लोक येतलो म्हणटा ते खबर सोड तूं ओके कळ्ळें तुका बट गट इश्यूज आतां तूं बाजारांत वचत कोकोनट 40 रुपयान 50 रुपयान जाला हय नाल्ल पोटेटोज कितें 100 रुपीज 80 रुपीज कितें म्हूण सांग म्हाका आनियनूय तेसोच टोमॅटोजूय तेसोच सगलो प्रेस सारको वाडला हय आनी हे टोमॅटो पोटेटो कोकोनट खावपाक लोक पड मेजॉरिटी पड बीजेपी सपोर्टर आहाय ते छान दीस काडपी न्ही तेंचे स्टेपल फूड कितें वेजिटेबल स्टेपल फूड तेच लोकांनी आतां इतली म्हारगाय येयल्या पूण ते लेगून रस्त्यार येवपाक तयार ना बिकॉज म्हाका दिसता हें कितें जालां ते बीजेपीन मरे एक आपणालें हिंदुत्व म्हूण तयार केलां आनी ते हिंदुत्वा फॉलोवर पळय हाय ते उपाय लावपाक तयार आहाय पूण हिंदुत्वा तोडपाक तयार ना अशें म्हाका दिसता म्हणजे ते कितें इन द नेम ऑफ हिंदुत्वा तें खाली 200 रुपयांनी लेगून किलो तर पोटेटो केलो ते बीजेपी मुटले हें बीजेपीक सारकें वातावरण तयार केलां लोकांक सारकें हिंदुत्वा म्हूण पिशां काडून दवरले फायनल हिंदुत्वान पोट बना पूण लोक तेच कोत न्ही दोतोर पूण म्हाका एक सांगता आसलो हिंदुत्व हो जर हे आसलो जाल्यार सावथ गोवा पल्लवी देंपे विथ आउट ऑफ 20 ओन्ली 14 वर विथ वय आमचे बीजेपी आमदार सगळे मंत्री आशिल्ले हे आसतना पडली कशी एक्झॅक्टली आनी हिंदू नासतना पडपाक शकता अशें ना दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू सी वॉट हॅपन बीजेपीन हिंदुत्व तयार केला बट वेर देर इज अ मुवमेंट ऑन द अदर सायड ऑल्सो not all Hindus go with Hindutva. South of what happened, there was support for the other candidate also. And BJP made a cardinal mistake
बाय बीजेपीन ती पळय पल्लवी देंपो दिला ते दीस तेणी सीट लूज जालें तेणे तो तिकेट नरेंद्र सावयकारा दिल्ली Okay. इट वूड हॅव बीन अ क्लोजर फायट प्रॉबेबली नावेन कुड हॅव वन ऑल्सो ओके आनी काँग्रेसान बरें केलें पावटी काम तेणे तो तिकेट गिरीशा दिल्या वो सार्जिन्यान दिल्या पल्लवी देंपो आज MP जाता Okay. आसली तेणी एक कॅप्टन म्हूण हाडलो ही वॉज फ्रॉम द मिलिटरी इवन फॉर द हिंदू ही वॉज इज कॅन्डिडेट बाबा हो मिलिटरी झुजून येयल्लो मनीस तो कॅथलीक हिंदू तेंगेले तें चलो व्हडले बीजेपी गेले चलो ना बिकॉज द कॅन्डिडेट वॉज गुड सो इवन कॉन्स्टिट्युशन ताणें हे केलें म्हणून अपमान केला म्हणून एक issue हय हाडला. जाय तेंचे एंटी नॅशनल दाखोवपाक केलो हय. बट मिलिटरी मॅन यू कांट कॉल एंटी नॅशनल नो दॅट वॉज अ रॉंग स्टेप ऑन देर पार्ट दुसरें कितें जाता हें पळय आहा लोक पीपल गो विथ द वेव एक ते नॉर्थ गोवा कितें जालो तो आतां तो बाब भरपूर वोटान जिखता थिंगा ऑपोजिशनू ना जो तर सावथाक आतां साम ऑपोजिशन इज देर दॅट इज वाय हे जिखले कोण ते कॅप्टन जिखलो आनी काँग्रेस जिखले नॉर्थाकूय तेंणे आतां तयार करी थोडो लोक तेच बाबा मूव जावन येता ते उदकाक लोटून येता तुका ते दिसना आशिल्लो हो कलप म्हणटा वॉज अ गुड कॅन्डिडेट म्हणना Kalap, according to me, is definitely a good candidate, although he may be a bit aged now. But लोक तर गुड कॅन्डिडेट हांव वोट घात जाय तूं सुशांत हांव केन्ना इलेक्शन पेटे जायना ओके if people want to vote on legislative merit, ability in the assembly, I wouldn't lose an election. So तूं तें बरो कॅन्डिडेट म्हणटा हो सोड तूं ओके सर कितें आज सद्याक फाटले जर आमगेले म्हणजे हे आतां इयर एंड जावपा कडेन पावला एक सामकें ऑन द फॅग एंड ऑफ 2024 आसा आमी हे 2024 सगळे जर हे केले जाल्यार एक हें जाता की मुद्दम दॅट हिंदुत्व हो इश्यू हाडून पोलरायज वोट्स ओल्सो लोकांक पोलरायज करपाचें एक हे जाला बिकॉज ऑफ एक सेंट जेजफ सेंट फ्रांसीस सेवियर ती कॉन्ट्रोवर्सी जाली ताज्या फाटल्यान कितें तें मुस्लीम बॅन म्हण ती एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली परत मुद्दम सामके बिफाची जाली मागीर हिंदुत्ववादी ते कोण सामके लिडर हाडून तांगेल्यो रॅलीज जाल्यो हे कितें दिसता तुका म्हाका दिसता मरे कितें आहा मरे सी बीजेपी आतां सेंट्रल 10 वर्सां जाली गोंयांतूय जाली आनी तूं पावर येता तेन्ना कितें जाता तूं काँग्रेस आहलो न्ही काँग्रेस दाडान येता यू शो ऑल द पिटफॉल्स ऑफ काँग्रेसान मिस्टेक केलें तें दाखयलो आनी मोदी येयलो फर्स्ट इलेक्शन सेकंड इलेक्शन तें चलें थर्ड इलेक्शन कितें जालें बीजेपी वोटींग सार डावन जालें कितें आहा तूं कितलेंय गाडी मान आबूज कोन्न एक पाटी दोन पाटी लोकां फटयता मागीर पीपल लूक एट अ परफॉर्मन्स फायनली कितें आहा तूं हिंदुत्वा कडेन कितेंय कर इन दी एंड पीपल रियलायज बाबा हें चलपा ना म्हूण सो तें बीजेपीकूय कळ्ळां की बाबा हें आतां डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आमचें तितलें जायना हिंगा ओ प्रायसीस डेव्हलपमेंट जॉब्स कितलें शाणपण सांगून चलोना न्ही सो दे कांट गो टू द पीपल ऑन दॅट प्लॅटफॉर्म सो तेंका दे आर नाव गोईंग बॅक टू लोकांक हिंदुत्वा केलो बाबा क्रिस्तांवाचे मोयर तेश म्हणले आनी लोकांक गुंडायले आनी हिंदुत्वाचे वोट घालपाक दीस इज दॅट ट्रिक दे हॅव फेल्ड इन इकॉनॉमी दे हॅव फेल्ड इन डेव्हलपमेंट लोकांक कितें सांगना रे आमी हिंदू सगळे हिंदून एक वाटेन वचपाक जाय दीस वॉट दे आर ट्रायंग टू कन्वे आनी इफ आमगे लोक तर बाबा वोट आनी कोडे हिंदुत्वा म्हूण मारलो एक पत येतले बट लोक आनी थंय बाबा हेंका हिंदुत्वान 15 वर्स केली 10 वर्स केली हेंगे आमी कांय चोवना दुसरे हाडया म्हणल्यार हे पटले आनी आय थिंक दे आर ट्रायंग टू डू दीस हें स्प्लीट सारकें स्ट्रॉंग करूंक हें कोताय तें पूण तुका कितें दिसता एज अ गोंयकार म्हणून पीपल वील फॉल प्रे टू दीस हे टॅक्टिक्स ऑर सावथ गोवा कशें दाखयला तशें करून दे वील से दॅट ना तुमगेले सगळेंच कोताय ना ना एक्चुअली एट सम पॉयंट ऑफ टायम कितें आहा देर इज समथींग कॉल्ड इन इंग्लीश लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कॅमल्स बॅक म्हणजे कॅमलाचेर हें घायल्लें आहा जाय तो लोड तें लोकता पूण निमा कुडीचे जो तोंडाक जो घायल जाल्यार तें पडटा वेट चड ते भाशेनूय हें कितें जाता हेंगेल माप बंद वतात न्ही एट सम पॉयंट ऑफ टायम ते कलेप्स जातले यू सी MGP ruled from 1963 to 1979 कोणाक चिंतूकना ती डिफीट जातली म्हूण काँग्रेसाक 23 सीट मेळ्ळी 1980 वर्सा आनी बीजेपी मेळ्ळी 5 काँग्रेसाक MGP सो इतली वर्सां सडनली पडले ते देन काँग्रेस ऑल्सो टू ती इलेक्शन्स दे वर क्लियर विनर्स मागीर आफ्टर 10-15 इयर्स लोकांक कळटे हेंगे तेंचे म्हूण तें बुडयलें सो बीजेपी मे लूज not because Congress is effective or Congress has done better, but because something called a law of diminishing marginal returns. वयर पावता मागीर तूं सकयल देंवता
सो दॅट वील हॅपन एट सम पॉयंट ऑफ टायम. आतां काँग्रेसाचो BJP पावटी उडोवपा जाय तेणें आतां स्टार्ट करपा जाय मुवमेंट. नाजाल्यार ते तेच्या लोकांत मरत आनी 5 वर्सां. एक्चुअली इफ यू सी काँग्रेस प्रिवियस टायम तांकां मेजॉरिटी मेळोंक ना BJPक. 17-18 सिटां आहले ते मॅनिपुलेशन करून मेजॉरिटी केल्या. दोतोर पण आतां म्हाका एक लास्ट हें सांग, 2024 एज अ गोंयकार, एज अ राजाराव ग्रासियस, हे तूं यू आर वॉट इज यू आर हॅप्पी ऑर हे कितें 2024 एनालिटिक्स टोटल सोशल आनी 2024 म्हाका दिसता हॅप्पी जावपाक कांय रिजन ना. यू सी कालू वाचता हांव पेपराचेर BJP हार्डकोर विलेजीस पळय आसा थिंगा आतां लोक रस्त्यार येयला. पिलगांव म्हणटाय थिंगा आतां कितें मायनींग कितें जालें म्हणून तो लोक बाळ कितलो तेंप जालो रस्त्यार येता. जो तर BJP को आपणाले गांव सारके कास्ट गांव आहाय तेंगे 90% तेंगे सपोर्टर त्या लोकांक तुमी रस्त्यार हाडटाय जायत. दॅट मिन्स समथींग इज रॉंग इन 2024. मागीर थिंगा कडेन हायवेचे कितें जगोटाय ते ओरगांव बोमा तेंगाय कितें कितलो तेंप जालो ते BJP सिदे हार्ड ते BJP सारके कट्टर लोक तेय ताका अशें म्हणपा मेळना साश्टीक हे झगडटा ते एंटी नॅशनल थिंग लागना. मागीर तुमी काडलें लोकांना आतां हिंगा नाका म्हणलें कितें तें सनबर्न तुमी सनबर्नदार घालयलें. वन फेलो डायड एस्टरडे. आनी कितली मतले आनी कितली मेल तो दिश्टी पडटा. तें पळय कितें तें भितर वता ते आनी 6 म्हयन्यांक कितले मेळटले कोणा खबर ना. बिकॉज रेकॉर्ड वील नॉट शो हाव मेनी हॅव डायड बिकॉज ऑफ दीस. आनी तें कितले तितून लोक इट वील बिकम अ हॅबीट नो कोणा खबर ना. सो गव्हर्मेंट इन्स्टेड ऑफ टेकिंग इन टू अकाउंट बाबा पिपल्स विशीस हे नाक म्हूण तुमी तेंका तिंगोवन घायल्या. सो सगलें पळय आतां चल्लां तें लोकां इंट्रस्ट नाच. आनी म्हाका दिसना की आनी थोड्या तेंपान हो गव्हर्मेंट इम्प्रूव जातो म्हूण. आनी एक जोया आतां आमचें रिजनल प्लान म्हण आसा. वॉट इज द पर्पज ऑफ रिजनल प्लान? द लॉ प्रोवायड्स फॉर अ रिजनल प्लान. एवरी 10 years 15 years गव्हर्मेंटान सगलें अकाउंट घेवपा जाय बाबा गोंयांत कितली बिल्डींग येयला, कितले लोक आहा, कितली मुखार गरजाय जातली, कितली एग्रीकल्चर जाय तें अकाउंटींग करून मागीर रिजनल प्लान करताय ते एवरी 10 years 15 years 20 years. आनी तेन्ना मागीर आख्खे गोंयचे आफ्टर टेकिंग पब्लीक ओपिनियन ते मागीर न्यू रिजनल प्लान करपाचो इतलो तेम कायदो चलतालो. आनी रायट ऑर रॉंग कितें जाल्यार तें कोतालें. आनी तेन्ना आमचे ते दोतोर ऑस्कर बेलो तेणें एकठांय जावन प्लॅन भायर उडयलें गोवा बचाव अभियान. पळय आतां कितें केलां तें तेश कोताय म्हणून सडनली तो लॉ एमेंड केला आनी आतां पीस मिल चलता. पीस मिल म्हण प्लॅनिंग म्हण तें हॅज टू बी ओवरऑल नो. हिंगा एक 200 FIR दिलो, थिंग 300 दिलो, थिंग 50 दिलो, तें केस जातलें. मडगांव एक बिल्डिंगेक एक FIR जाल्यार दुसरे बिल्डिंगेक दुसरे कांय ना. सो देरफोर देर नो प्लॅनिंग, देर इज नो लॉ. आनी अशें सायडीक एक बिल्डिंगेक ह्या बिल्डिंगेक इतलो आनी कुशीन आतां बिल्डिंगेक इतलो. सो देरफोर लोक सगळे आवाज चलता ते पयशे घेवन कोताय म्हण. आनी एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन म्हाका दिसता हें चोयलें जायत हें अशें म्हण की पयशे घेताय आनी तुका FIR चोडयताय म्हण. बट ऑर रिजनल प्लान चेंज कोताय म्हण. दीस पीस मिल should not be permitted. अरे एक फावट 10 वर्सां तुमी प्लान केलो न्ही तो कित्याक चेंज करपा जायो? तुमी आतां म्हणटाय आनी कितें चेंज करूं? खूंय मदें ग्रीन आहा तितूय कन्वर्शन केलां. हितू आनी म्हणजे म्हाका जाल्यार आतां नेक्स्ट 24, 25, 26 कांय बात दिश्टी पडना. बिकॉज एवरीथींग इज अंडर स्ट्रेस. टावन प्लॅनिंगाक तुका सगळे लफडे चलताय. सब रजिस्ट्रान तांगे मिनिस्टरूच सांगता थिंग कित्याक कितें चलता म्हणून. हांव मागीर कितें सांगता तुका? सो यू एक्सेप्ट तो आज आपल्या हातून चलता म्हणून एक्सेप्ट करता अशें आहा म्हूण. एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट इट. So everywhere it is the same issue. So it is. Don't you feel that it's a moral responsibility of that minister to yes सारकें करपाचें तें? अदरवायज ना जायना म्हणून आपल्याक रिजायन जावपाचें? ना तो एटलीस्ट तेणें मुलटे भाशेन कोता आसतो न्ही. अदरवायज वाय वूड यू से दॅट? ओके तेणें सांगलें न्ही आदवोगादांचे अशें आहा म्हणून. सो दोतोर आतां हे आमगेले डिस्कशन्स थांबयता आसतना तुका विचारता 2025 पाक कितें चेंजीस जातले अशें दिसता तुका? लोकां मदीं जातले किंवा पॉलिटिशना मदीं जातले किंवा ओपोजिशना मदीं जातले कितें जातले अशें दिसता तुका? करंट आहा मरे इव्हेंट सो ते भाशेन कांय चेंज जावपाचो कांय आवाज ना. पूण तोडपाट कितें जाता सडनली एक म्हत्वाचो इश्यू येता आनी त्या इश्यूचेर सगळें बदल जाता. आतां तेसलो तर कितें एक मोठो इश्यू येयलो ऑर कितें इव्हेंट जाता त्यात सगळें वातावरणूच चेंज जाता.
तेच कितें जालें जाल्यार जावपाक शकता आनीक, थ्रू प्लॅनिंग बाबा हेका एपाडी चेंज करुया अशें म्हूण करपाक तो मुवमेंट ग्रास रूट ऑपोजिशनान करपाक जाय ओके. तेसलो मुवमेंट म्हाका दिश्टी पडना. आनी राजाराव सारके मनीस आहा ते तेन्ना रस्त्याचेर येतले काय अशेंच कॉमेंट दीत रावतले? आमी कितें आहा मरे सुशांत, नाव आय एम 70 years old. मुगेल हेल्थ आतां ओल्ड टायम ना, आय हॅव लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. या आनीक कितें जाता आतां आमचो आर अश्विना चोय थंय पयर Yeah. तो हेड ऑफ रिटायर जालो. ओके. आमकां रिटायरमेंट ना, बट it is not my health or age to come on the street Yeah. anymore. Hi. In my time when I could, I was there on the street every time. Okay. Arrest केले, मारले पुलिसांनी भितर गेले, we fought out. तकली पासून पडली गेली. होय, पण आता कितें जाता, I can't simply do it, man. I can't even walk a long distance. So it is not just practical for me to come out. Okay. So as I have said, I am not contesting any elections either. But as an old activist, म्हाका हें चलता तें मातशें पूण बरें दिसना म्हणून हांव कमेंट दिता. कळ्ळें न्ही तुका? When called, I come. तुवें म्हाका सांगलो. आनी जनरली I am called by various channels, various TV channels. म्हाका दिसता की लोकांक दिसता की म्हाका कितें सांगपाक आयश म्हणून. That's why I am called. Otherwise, I am no longer addressing press conferences. Rarely I address. पयलीं आमी म्हयन्या एक प्रेस कॉन्फरन्स करून आवाज कमेंट करताले. नाव इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. म्हाका दिसता की आतां कोणें न्यू भुरग्यांनी हें मुखार चडवड मुखार करपाक जाय. आसा कोण दिसता तुका? दिसना आतां एवरीबडी इज पिसमील मॅन. आनी आतां मरे सगळे पॉलिटिक्स सोशल वर्कर कोताय ते एकू कामाक इलेक्शनां बसपाक, आमदार जावपाक, जिल्ला पंचायत बसपाक. बियॉन्ड दॅट आमचे तेंपा तें कोणा इलेक्शनां पडूंक ना. ऑल ऑफ अस वर एक्टिविस्ट बिकॉज ऑफ इश्यूज. तितू मागीर कोण इलेक्शनां पावले चुकून इशे. आतां ना, आतां जोण एकलो कॅल्क्युलेट कोता तें हें जाल्यार आपणा हिंग सपोर्ट मेळटलो थिंग मेळटलो वचून कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज काम कोताय. जनरल वर्क केलो कोण दिश्टी पडना तुका इश्यू घेवन ना. म्हणजे चेंज जालें रे आतां लोक एटिट्यूड चेंज जाला. सो आतां एकूच तुका गोंयकार म्हणून एक होप आसा, जेन्ना माप भरता तेन्ना तें वत्ता. हय. सो हेच आमी 25 पळोवपाक जाय. आतां माप कितलें भरतले वतले इतले ताजेर ह्या हाजेर आमी आमचें हें डिस्कशन थांबयतात. दोतोर देव बरें करूं. आनीक इन एडवान्स विश यू हॅपी न्यू इयर. I wish you and all my fellow Goans happy new year. Yes. सगळ्या पळयत रावात गोमंतक TV.